नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। जुलय सावन गोंयांत ऑनलायन शॉपिंग मातशें म्हारग। ऑनलायन मालाक गोंय सरकार कुरियर सर्व्हिसीचेर लायतलो 5 ते 12% मेरेन व्हॅट। 4 कोटीच्या टॅक्स येणावळीचे टार्गेट। भारतांत आसल्यारूच दुसऱ्या मंत्र्याक पदभार दिवपाची गरज। अर्थीक गजालींचेर अधिकाऱ्यांच्या संपर्कांत कांयच अडून उरिल्लें ना। मुख्यमंत्र्याचे सुटयेर वचपाचेर स्पश्टीकरण। गोंयच्या मार्केटांनी नुस्त्याचो उणाव। मोसमी बंदीच्या आदींच म्हारगाय। प्रेस आयकून खावप्याचें तोंड पडलें। नुस्तेकार म्हणटा हवामानाक लागून बोटी दर्यांत वचनात म्हूण नुस्त्याचो उणाव। कला अकादमीची गॅलरी कसिनो भशेन सजयल्ल्यान कलेच्या केंद्राचो अपमान। कलाकारांचो बोवाळ कानार पडटकच अध्यक्षान आयोजकांक काडपाक लायली कसिनोची कांय चिन्हां। आनी आगोंद दर्यावेर विखबादा जावन 15 दिसांत मेली 19 गोरवां। शेकवाल्यांचे कर्म आसुये म्हूण थळाव्यांक दुबाव। कागाळ पावली डेप्युटी कलेक्टरा मेरेन। खबरो विस्तारान। जुलय म्हयन्यासावन गोंयांत ऑनलायन शॉपिंग मातशें म्हारग जावं येता। ऑनलायन शॉपिंगाच्या मालाक गोंय सरकार कुरियर सर्व्हिसेंतल्यान 5 ते 12% मेरेन व्हॅट लायतले। हातूंतल्यान 40 लाख ते 4 कोटी मेरेन येणावळ ओडपाचें टार्गेट सरकारान दवरलां। ऑनलायन शॉपिंगाक डबल व्हॅट लावपी गोंय सरकार भारतांतलें पयलें राज्य थारतलें। ऑगस्ट 2013त गोंय सरकारान व्हॅट कायद्यांत सुदारणा केल्ली, मात त्या मार्केटाचो अभ्यास करून नेम करपाक सरकाराक 2 वर्सां लागलीं। गोंयांत फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन, जोबोंग, स्नॅपडील, मिंत्रा सारकेल्या ऑनलायन शॉपिंगचेर लाखांनी रुपयांची उलाढाल जाता। ह्या शॉपिंगचो कारबार भायल्या राज्यांतल्यान चलिल्ल्यान सध्या गिरायकां त्या सामनाचेर जो व्हॅट भरता तो बाकीच्या राज्यांक वता। ताका लागून सरकाराक टॅक्स फारीक करपी गोंयच्या दुकानांचें गिरायक पडलां आनी गोंयांत दोनूय वटेच्यान येणावळ येना। ऑनलायन शॉपी खातीर दुकानांचें गिरायक पडलां आनी ताच्या बरोबर सरकाराची येणावळूय पडल्या। मात मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जाल्लो तेन्ना ऑगस्ट 2013त व्हॅट कायद्यांत दुरुस्ती करून ऑनलायन सामनाचेर कुरियर सर्व्हिसेंतल्यान व्हॅट लागू केल्लो। मात ऑनलायन मार्केटाचो अभ्यास करून नेम तयार करता म्हणल्यार सरकाराक 2 वर्सां लागलीं। सध्या ह्या नेमांचें वेटिंग करपाचें काम चल्लां। जुलय म्हयन्यासावन ऑनलायन शॉपीचेर वस्तू प्रमाण 5 ते 12% मेरेन व्हॅट लागू जातलो अशें सरकारांतल्या खासा सुत्रां कडल्यान समजता। ऑनलायन शॉपीचेर डबल व्हॅट लागू करपी गोंय पयलें राज्य आसतलें। हो व्हॅट लायल्या उपरांत जर गिरायकान 500 रुपयांची वस्त ऑनलायन घेतली जाल्यार कमीत कमी 525 रुपया आनी चडांत चड 560 रुपया फारीक करचे पडटले। सरकार ह्या व्हॅटांतल्यान वर्साक कमीत कमी 40 लाख जाल्यार चडांत चड 4 कोटी रुपया येणावळ ओडपाचो अदमास करता। मात्र केंद्र सरकाराचो सगळ्या राज्यांनी जीएसटी लागू जालो की ह्या व्हॅटाचें कितें करप त्याचेर स्पश्ट कांयच ना। मात जीएसटी मेरेन ऑनलायन शॉपीचेर गोंय सरकार जोडूंक सोदता। म्हणजे जुलय सावन सवाय भितर ऑनलायन शॉपिंग करूंक सोदतल्यांच्या बोल्साक आनीक मातशी कातर लागतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। आपूण भारतांतूच आसा आनी ताका लागून बाकीच्या खंयच्याच मंत्र्याक आपणे पदभार दिवपाची गरज ना म्हणून मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान स्पश्ट केलां। रजेर आसतना आपल्या कचेरेंत 25 परस चड फायली उरूंक ना। ते शिवाय नित्याचे अर्थीक गजालींच्या बाबतींत तो अधिकाऱ्या कडेन फोनार संपर्क दवरून आसा। अधिकारी लिव्हेर गेल्यात तांकां मात आपूण विचारूंक शकना, तो तांचो हक्क म्हूण पार्सेकार उलयलो। कितलेशेच अधिकारी सध्या व्हडले रजेर गेल्यात। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा आनी पंचायत मंत्री दयानंद मांद्रेकारा सयत कांय मंत्री फुडल्या कांय दिसांत व्हडले रजेर वचपाचे आसा खरे। मुख्यमंत्री पार्सेकारूय फामिलीक घेवन रजेर गेला, मात तो म्हणटा तो गेला म्हूण बोवाळ जावपा इतलें काम आनी फायली आडकल्ल्यो ना। हांव फक्त 5 दीस सुटयेर आसा। नित्याक म्हज्या कचेरेच्या संपर्कान आसा आनी म्हज्या कचेरेन 25 वयर फायली उरिल्ल्यो ना। दिसाक 2 फावट हांव म्हजे कचेरेंतल्या अधिकाऱ्यांक फोन करता आनी अर्थीक गजाली रोखड्यो तडीक लायता म्हूण पार्सेकारान सांगलें। पूण सुटयेर वच्चे पयलीं मुख्यमंत्र्यान दुसऱ्या मंत्र्याक चार्ज दिल्लो ना म्हूण मिडियान बोवाळ चल्ला। ताचेरूय मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो। तो म्हणटा हांव भारता भायर वचूंक ना, हांव देशांतूच आसा आनी ताका लागून म्हज्या कामकाजाचो चार्ज दुसऱ्याक दिवपाची गरज ना।
चार्ज दिवपाच्या मुद्द्याचेर म्हज्या अधिकाऱ्यांकडेन उलयला ते प्रमाण देशाभायर वता जाल्यारूच पदाचो ताबो दुसऱ्याक दिवचो पडटा. कितलेशेच सरकारी अधिकारी समर वेकेशनाच्या सुटयेर गेल्यात हे मुख्यमंत्री पार्सेकार मान्य करता. सुटयेर वचून आपल्या फामिलीक वेळ दिवपाचो अधिकार तांकां आसा. ताका लागून तांकां आपूण विचारूंक शकना म्हूण पार्सेकार म्हणटा. मुख्यमंत्री सुटी करून शेनवारा गोंयांत पावता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जुनांतल्यान मोसमी नुस्तेमारी बंदी आदींच मार्केटांतल्यान नुस्त्याक उजो पेटला. नुस्तेमारी बंदीक आठवडो आसतनाच मार्केटांनी नुस्तें ना जावंक लागलां. 2 दीस जाले गोंयच्या मार्केटांनी नुस्तें कमी जालां. ताका लागून प्रेसूय बरोच वाडला. नुस्तेकार म्हणटात हवामान खराब जाल्ल्यान खंय बोटींक दर्यांक वचपाक मेळना. मात कांय दिसां भितर जुना सावन नुस्तेमारी बंदी येवपाची आसतना बाजारांतलें नुस्तें ना जावंक लागिल्ल्यान लोकूय दुबाव घेतात. 2 दिसां सावन गोंयच्या बाजारात नुस्त्याची उणीव जाल्ल्यान बाजारात प्रेसय वाडला. प्रुडंटान ह्या प्रकाराक लागून गोंयच्या कांय बाजारांनी नुस्तें कितलें वाडलां ताचो सोद घेवपाचो यत्न केलो. पणजे बाजारात नुस्त्याचो प्रेस पळयात. बांगडे 200 रुपया किलो, सुंगटां 400 ते 500, पापलेट 1000 ते 1200 रुपया मेरेन, विसवण 650 ते 750, ताल्ले 300 रुपया किलो. वाऱ्याक लागून येयना. वारो जालो भायर म्हणटकूच कशें येतलो इसवण. वारो जातकूच इसवण येयना चड. म्हणजे बारीक बारीक नुस्तें आहा पळय तें कितें व्हरता लोक बावडो. म्हारग पापलेटां तर सापूच म्हारग. भायलें नुस्तें म्हणून म्हारग आसता येता पळय तें. आमचें गोंयचें नुस्तें सवाय आसता. मार्केटान दिसांनी कमी आहा नुस्तें. कमी म्हणजे वारो जाता न्हू. आतां वारो स्टार्ट जालो. पण आता हे चड येना अशें येता पण आतां कितें नुस्तेंच मेळना दर्यान. आनी आतां टॉलर पासून हिंगा गोंया पासून वयता ते नुस्तें चड लागना. कांय ना थोडे लागता आनी नुस्तें म्हारग जाता. मागीर थोडे लागले म्हणटा म्हारग जाता आनी चड जाल्यार सवाय जाताले. पूण आतां म्हारग जाता न्हू ते लोक थोडो व्हरता. मडगांवच्या बाजारातय नुस्तें हाताभायर गेलां. होलसेल फिश संघटनेचो अध्यक्ष म्हणटा हवामानाक लागून नुस्तें उणें जालां. शॉर्टेज न्ही, मातशी वेदर चेंज जाला तेका लागून जालें. आनी आयज एक दीस कितें आसा न्हू, ब्रेस्तार आसा न्ही, थर्सडे म्हूण लोक खायना म्हूण थोडे पयसची गाडी येवपा ते येना. ते स्टॉक धरून एक फाल्यां हाडटा, फ्रायडे हाडटा. आतां मालवणची आनी गाडी येवंक ना तर ना आयिल्ले एक गाडी 2 गाडी. ते कितें जाता फ्रायडे रेट उणे आसता न्ही, सामके उणे आसता. म्हणजे गिराक आसना न्ही, गिराक आसना. बट नॉर्मली अशें जायना न्हू त्या दिसा. ना नॉर्मली केन्ना केन्ना जाता. आतां दीस इज एक्चुअली मेन रिजन म्हणटा न्हू वेदर चेंज. बाजारात नुस्त्याची उणीव जाल्ल्यान म्हापशाय नुस्त्याचो प्रेस बरोच वाडला. 500-800 रुपया नुस्तें. 100 रुपयांक 2. कितें ते आमचे गोमडचे ते जाला जेवण पळयता वास्कोतय नुस्त्याच्या बाजारात नुस्तें कमी जाल्ल्यान वास्कोकारांचे हाल जाल्यात. बोटी काय ना नुस्तें. बोटी काय काय सारकें नुस्तें ना मरे. कित्याक खातीर ना. कितें बोटी नुस्तें ना नुस्तें उंचे आसतना कोण्या वचून कोण्या पडटोन येताय पेट्रोल घालून नुस्त्याचे रेट कितें आसा. रेट आहा ते भाशेन आहा न्हू म्हारग आहा रेट. नुस्तें मारपाचेर रोखडीच वर्साची बंदी लागू जावपाची आसा. नुस्त्याची उणीव ताचे पयलींच जाल्ल्यान गोंयकारांक बरेच लुकसाण सोंसचें पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक विराम.